गोय सरकारान स्पीड गव्हर्नराचे केशीन सुप्रीम कोर्टान हस्तक्षेप याचिका घालून गोयची बाजू मांडची म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी येरादारी संचालकाक लेखी निवेदन दिला. आमदार मायकलूय तांचे बरोबर आरटीओक मेळूंक गेल्लो. ते कितें म्हणटा, स्पीड गव्हर्नन्स आमकां नाका म्हणून. स्पीड गव्हर्नन्स जे घालता जाल्यार सगळे गाडयेक घालपाचे. आतां हायवे जो येता आमचो नॉर्थ टू साउथ, हायवे वील ऑटोमॅटिकली हॅव राडार्स and those radars will catch the speed and they will get challans coming in their houses once the highway is ready. So why we want speed governance? Goa being a small state. Second issue is that there are so many illegal activities which are happening. जे गाडयो आयज उठ कोणूय गाडयो घेता, सगळे रोड जॅम केल्ले आहा, आठ्ठा गाडयो मेन रोडार दत्ता आनी त्यो भाड्याक दिता. टू व्हिलर ही प्रायवेट घेवन भाड्याक दिता. आयज टॅक्सी ड्रायव्हराक आणि ओनराक कित्याक त्रास जाल्ले आहा, तेंचे बिझनस हॅज बीन टेकन ओवर बाय समबडी एल्स हू आर नॉट इन दीस बिझनस. ते पयलीं जाग्यार घाला आनी मागीर जे कोण जेन्युइन रेंट बायक कोण आहा, रेंट कार जेन्युइन आहा, खऱ्यांनीच दे वॉन्ट टू कम इन सिस्टम लिगली, तेंचो विचार मागीर करया. 700 चलानां दिल्या म्हणून सांगला ताणें म्हाका. चलान इज नॉट द सोल्युशन. सस्पेंडिंग द लायसन इज द सोल्युशन. गोय सरकार पयलींच हे केशीन पक्षकार आसा. ते खातीर वेगळी आनी हस्तक्षेप याचिका घालची गरज ना. एक नवी एफिडेवीट घाल्यार पुरो म्हूण खात्यान सरकाराक फायलूय धाडल्या. ते आयल्ले रिक्वेस्ट करपाक की सुप्रीम कोर्टान इंटरवेंशन करा म्हणून. पण ऑलरेडी सुरक्षा फाउंडेशन जी केस घाल्या 2015 तातूंत ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंट पार्टी आसा. सो आमी फायल गव्हर्मेंटाक धाडल्या आनी कितें डिसिजन येता त्या प्रमाणे आमी स्टँड घेतले रिगार्डींग स्पीड गव्हर्नन्स. सिन्स आमी ऑलरेडी पार्टी आसा, इंटरवेंशनाची गरज ना पार्टी असल्या कारणान. पण आमी एक एफिडेवीट फायल केला. आतां फुडें कितें एफिडेवीट सप्लिमेंटरी फायल करपाचो आमचो स्टँड घेवन ते गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतकच आमी फुडें कितें तें पावल घेतलें. तेन्ना पार्टी असले म्हटलं पळय न्हू, डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट जावन असले ते. ना, एफिडेवीट एक फायल केला. कितें असले तितून ओपोज करपाक बी अशें? ना ओपोज बी कांय ना. आमचे कितें से आसा तो एफिडेविटान आमी ऑलरेडी एक फायल केला. आतां हें नवीन कंडिशन आतां गव्हर्मेंटाचो कितें स्टँड आसा त्या प्रमाणे मागीर आमकां पळोवचें पडटा. केटीसीएलान हें केला की कदंबा टॅक्सी लॉन्च सगळेच जाण लॉन्च करूंक सोदताले गोंयकारांनी गोंय सोडून वयचें पडटलें मागीर. तशें जावचें ना तें. नो MLA ना, इट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन. गव्हर्मेंट कितें डिसिजन करता पळय तेजेर पळोवपाक जाय न्हू. सी हांव इतलेंच म्हणटा, जोर तर समबडी इज ट्रायंग टू कम टेक देयर प्लेस. टॅक्सी ओनर जे आयज 15-16 हजार आहा आमचे गोंयचे 16 हजार टॅक्सी ओनर आहा, तेंचो जागो आनी कोण जो तर घेवंक सोदता, वेदर इट इज कदंबा, वेदर इट इज एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट थ्रू सम आउटसायड एजन्सी, जाल्यार हांकां सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिया. आय वील टेल देम टू सरेंडर द टॅक्सी. गोय सरकारान आदल्या एफिडेविटान कितें बाजू मांडिल्ली ताची म्हायती मात मेळपाक शकली ना. दुसरे वाटेन कदंबाची टॅक्सी सर्व्हिसूय टॅक्सीवाल्यांक नाका. मायकलान आतां ती भाशा सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार.